मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलेले काय महत्त्वाचे निर्णय. गोमेकोत रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागात डॉक्टर रोहित शिरगांवकर हांची सल्लागार पदाचेर नेमणूक जाला. दक्षिण गोंय नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात 73 नव्या पदांची निर्मिती. IIT खातीर GSC कॅम्पसांतली 5 लाख चौखण मीटर जमीन दिवपाक मान्यताय दिला. तशेंच आनीक 2 लाख चौखण मीटर जमीन संपादीत करतले. क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य झुंजाऱ्याच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां दितले. म्हज्या कार्यकाळात स्वातंत्र्य झुंजाऱ्याच्या 150 परस चड भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळा. आता संबंधित कोर्टात फकत 8 ते 10 उरल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. स्मार्ट मिटराची कार्यवाही स्थगीत दवरून विजेच्या लोडाची तपासणी करपाचो आदेश संबंधित खात्याक दिल्यात. हेल्थ विथ आयुर्वेदा उपक्रमांतल्यान आयुर्वेद भलायकी वेवस्थापन प्रणाली चालीक लावपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. दुयेंतीं कडेन संवाद चड प्रभावी करपा खातीर वैजकी नोंदीचे बरे तरेन वेवस्थापन सुनिश्चित करपा खातीर आनी आयुर्वेदा भलायकी सेवेत सुदारणा जावपाकूय मजत जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगले. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023, pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill to incorporate that suggestions, and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते बिल सध्या विड्रॉ केल्लें आहा. The Goa Highway Law, revival of the Operation and Amendment and Validation Bill 2023. Proposal for the engagement of the 7 intensivists on a contract basis for the period of 1 year in the Goa Medical College for the operationalization of the ICUs, the second floor in the super specialty. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters. ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आनी परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे ज्यांच्यानी एप्लाय केल्या. फाल्यां 18 जून त्याच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें तरी आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरांत ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें, बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्दां ज्यांच्यांनी एप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचें आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले, तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. वी आर अपॉइंटिंग डॉक्टर रोहित शिरगांवकर MBBS MD द रेस्पिरेटरी मेडिसिन इंटेन्सिविस्ट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अगेन in the Department of the Respiratory Medicine in Goa Medical College Hospital on the contract basis. Again, creation of the post for the Nursing Institute in the Margaon for the under Directorate of the Health Services. Margaon आमी नवीन नर्सिंग इन्स्टिट्यूट जे चालू केला त्याचे सगळे पोस्ट क्रिएशन हे केले, विच इज ऑलमोस्ट 45+28. IIT खातीर आमी फार्मागुडीर आशिल्लो आमचो जागा हो तांकां दिवपाचे डिसायड जाला, फायनल जाला. IITचें हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजाक दितले आमी आनी तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय ती तांकां दितले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता, तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरींग कॉलेजीकूय मेळटली आनी हेकाय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां एप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्रायवेट लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले. अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द आयुर्वेदा हेल्थ मॅनेजमेंट सिस्टम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.